हे सगळं जात असताना सरकार काहीच त्याच्यावर ॲक्शन घेणं. आज एक आणि दोन इन्सिडेंटली आयज फेब्रुवारीत पळयलें आसतलें की अनेक उजळ्या शाळवाड्या भागांनी अनेक क्रॉस आसा तिचे मोडतोड जाल्या. हेजे पयलीं न्ही काही हे करप जाली, नासधूस करप जाल्या. हाज्या पयलीं अनेक 6 जुना साकून ते जुलय 3 जुलय धरून ते अशे अनेक प्रकारे 10-12 प्रकार असे आसात जे धार्मीक भावना दुखोवपाचो प्रयत्न हांगा जाता कोण तरी करता. आनी हे सगळें जाता आसतना सरकाराच्या हातीन कांयच ना. सरकार खंयचे पद्दतीन कसो हे हाजेर एक्शन घेवन कसो तोडून काडटलो तो खबर ना. पूण हे सगळें जर हे 100 दिसांचे सरकाराचें काम जर पळयत, कार्य जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांचो सुशेग पेळे करपाचो प्रयत्न हांगा जाता. कोणी येवप, कोणी कोणा कडेन स्टेटमेंट हांगा दिवप, कोणी कोणाक भायरच्या मनशान येवप, खंय तरी कायदो हाती घेवपाचो प्रयत्न जावप, खंय तरी भडकाव भाशणां करप, आजून पर्यंत कांय एक्शन ना तेजेर. पयलीं VHP वाले येयले ते कितें उलोवन गेले, तेजे उपरांत ती साध्वी आयली आनी कितें उलोवन गेली, तेजे उपरांत कांयच एक्शन ना. सरकार कांयच एक्शन घेयना आनी कांयच कसल्याच कृतीचो एक्शन जायना म्हणून आयज असलो प्रकाराक चड सपोर्ट मेळटा कोण करणारे आहा तांकां. विरोधी पक्ष नेते आतां सगळ्या आमदारांच्या वतीन पार्टीच्या वतीन सांगूंक सोदता की ह्या कृतीचो आमी निशेध करतात. जावं ते मागीर क्रॉस जावं ते मागीर मंदीर जावं ते मस्जीद जावं, खंयचे धार्मीक स्थळांचे जे अशें मोडतोड जाता हेचो आमी निशेध करतात. आनी हेका असले मनीस करणारे मनशाक सरकारान एक स्पेशल टीम काडपाची गरज आसा किंवा CBI कडेन दिवपाक जाय किंवा आनी कितें करपाक की ही पुलीस वेवस्था खातीर कमी पडटा काय दिसता म्हाका. काय जायना. एक प्रकार चुकीचो एक प्रकार न्ही हो. एक जालो पसून गेलो दुसरो जाता, तिसरो जाता. आज 11 प्रकार घडला. हे गेले 1-1.5 म्हयन्या भितर 11 कडेन अशे धार्मीक ह्यो अशे नासधूस जाल्या. हे खंय तरी सिरियसली घेवूंक जाय. फक्त येयलो खंय तरी